येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. कळंगूटच्या रेस्टॉरंटार झुंडीचो पिस्तुला सयत हल्लो, गुंडांनी केली नासधूस, 5 जाणांक केले अटक. कायदो आनी वेवस्थेचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह. खण विशयाचेर सरकारी थाकाय, लिजा भायल्यो 10 ते 20 दशलक्ष टन डंप निर्यात करपाची परवानगी. संबंधीत कायद्यातले दुरुस्ते प्रमाण डंप हाताळपाक परवानगी, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. गोंय पर्यटन स्थळ खरें, पूण भायल्या पर्यटकांचो लोट फायद्याचो काय लुकसाणेचो घेवची पडटली जातनाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नव्या वर्साची आदली रात गोंयांत गाजता, खास करून पर्यटक धुमाकूळ घालतात. पार्ट्यांतल्यान कोवीड पातळचो न्हू हाची जतनाय घेवपाचें सरकारान थारायलां. राजकीय, संस्कृतीक वा हेर कार्यावळी घडोवन हाडप्यांनी कार्यावळींनी येवप्या खातीर पूर्ण लसीकरण वा कोवीड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचें केलां. जिल्लो अधिकारी ह्या संदर्भात सविस्तर आदेश दितलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. ताचे आदीं ताणें कोविडाचे एक्सपर्ट कमिटी बरोबर बसका घेतिल्ली. टास्क फोर्सा बरोबरय ताणें चर्चा केली. टास्क फोर्स आपली भुमिका 3 जानेवारीक जाहीर करतलो. सध्या तरी भौशीक कार्यावळी खातीर पूर्ण वॅक्सिनेशन वा कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचें केलां. हे आयोजक आनी वांटेकार जावपी दोगांयकय लागू आसा. कलेक्टर आज सांजचो पर्यंत ऑर्डर काडपाचो आसा रिलेटेड विथ द टुरिजम आनी सगळ्याच्या संदर्भात आमी ऑलरेडी डिस्कस केलो. ऑर्डर फायनल येवना आमकां कंपल्सरी एक तर 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट जाय फंक्शनान येतलो जाल्यार आमी चॅक करतले. चॅक करपाक बी सांगलेल्या आनी प्रत्येक कोण पार्टी आसतली किंवा बाकीचे रेस्टॉरंट्स हांगासर ऑर्गनायज करता तेंच्यांनी ना जाल्यार कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. कारण गोंयकार ऑलमोस्ट 96% डबल वॅक्सिनेटेड आसा. त्या खातीर जे कोण पार्टी ऑर्गनायज करता तेणी आपल्याक 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट अदरवायज कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ताज्या शिवाय इव्हेंट ऑर्गनायज जे आसा हे करपाक मेळचेना. पुलीस, होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट्स आनी हे पळय सन्मानाचो बिग इव्हेंट जावना. खंय तरी एखाद्या बारीक इव्हेंट आपण खंय तरी रुटीन जे आसा तो ऑर्गनायज केला आसत जाल्यार ठीक तेजो फुगोवन दिल्ल्या उदका बिलांचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. PWDच्या कांय अधिकाऱ्यांनीच बिलांनी गोंधळ केल्ल्याचेय ताणें सांगलें. कांय सरकारी अधिकाऱ्यांनी हें मुद्दम जावन केलां. ताची चवकशी जातली. देखून वाडीव बिलां लोकांनी भरची न्हय. 2 म्हयन्या भितर ताची चवकशी जातली. मुफत उदकाची येवजण फाटीं घेवंक ना अशेंय ताणें सांगलें. झिरो बिल सिस्टीम ही इम्प्लिमेंट करता आसतना आमच्या टेक्निकल टीम्स आनी काही इंजिनियर्स हांच्यांनी घोळ घातला आनी ताच्या खातीर बरीचशी बिलां जी आसा ही लोकांक एक्झॉर्बिटंट बिल्स आयिल्ली आसा. हांवें ऑलरेडी तेजेर इन्क्वायरी जी आसा काही ऑफिसरांनी चुको केल्ल्यो आसा जाणून बुजून तांचेर इन्क्वायरी लायल्या आनी इन्क्वायरी लायल्या आसतना फुडल्या 2 म्हयन्यांत जी चड बिलां आयल्या ती कोणीच पेमेंट करपाची गरज ना. त्या 2 म्हयन्या भितर सगळी बिलां रेक्टिफाय करतले आनी तांकां बिल्स जी आसा ती परत धाडटले. पण आमची स्कीम आमी विड्रॉवल करूं ना. 16,000 लिटर सकट उदक दिवपाची स्कीम स्टँड करता. ओके, त्याच बरोबर जेणे कोणी एडवान्स पेमेंट केला ताकाय परत रिकवरी करपाची गरज ना. ताजे एडवान्स पेमेंट डिडक्शन करून ताका फ्रेश बिल जे आसा हे वयतले. आनी त्याच बरोबर आमची OTS स्कीम खुबशी तेजो खूब लोकांक हाचो फायदो जालो आनी रिकवरी एप्रॉक्सिमेटली तेजी बऱ्यापैकी रिकवरी जाली ती आमी एक्सटेंड करता. 1 टायम सेटलमेंट ऑफ द बिल विच इज 31 मार्च 2022 पर्यंत ती आमी स्कीम जी आसा ती एक्सटेंड करता. आयज मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या हेर निर्णयाची मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. हांवें कलंगूटच्या इन्शुरन्साचे डिटेलान जे आसा हे म्हज्या DGP सांगला तो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. बट म्हाका दिसता म्हणजे दोगांच्या बिझनेस रायवलरीच्या मदीं जाल्ली ही झगडी आसा त्या खातीर अशा पद्दतीच्या एक्टिविटी गोंयांत थारो दिवचो ना. तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन आज सांजे पर्यंत तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयतली. अशा पद्दतीचो मिसबिहेवियर टुरिजम मेळ्ळां आमी केन्नाच थारो दिवचे ना. त्या खातीर कोण तेज्या फाटल्यान आहा पळय ताका काडून सांजचो पर्यंत भितर कलेक्टर आज एक ऑर्डर पास करता. कलेक्टराच्या ऑर्डरीक परत एक एकूच सोपे वेगळी ताजे एकदाच सांगता.
पंचायत अमेंडमेंटाच्या बाबतीत जी पावर डायरेक्टराकडे असली ती गव्हर्नमेंटाकडे गेली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. खणपट्ट्याच्या भायर आशिल्ल्या 10 ते 20 दशलक्ष टन डंपिंगाची निर्यात करपाच्या धोरणाक मंत्रिमंडळान आज मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळान खण मालाचे पावणेचो दरय निश्चित केलो. येता त्या 15 दिसांनी हे जातले. सध्या खणपट्टे भायर उडयल्ल्या डंपा परस सुमार 10 ते 20 दशलक्ष टन कमी मोलात निर्यात करपाची परवानगी दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. भारत सरकारान संबंधीत कायद्यातले नोव्हेंबर 2021 केल्ले दुरुस्ते प्रमाण डंप हाताळपाक परवानगी दितली. Provided a further that in case of there is a overburden or the waste rock or the mineral below the threshold value and which is generated during the course of mining or the beneficiations of the minerals or any minor mineral extracted along with the mineral for which the lease is granted, the state government in consultation with the Indian Bureau of Mines by order and permit the lessee to the dispose the such material in such quantity and in such manner as may be specified therein on such payments as may be decided by the state government. ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची नवीन पॉलिसी आयल्या त्यानुसार आमी द ओर विच इज आउटसाइड द लीज एरिया जो आसा हो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा. SEC कमिटीनूय बी तेन्ना जो आसा पळय न्ही तो एक्सपोर्ट करपाक दितले आमी. इट इज अप्रॉक्सिमेटली आतां इट इज 20 मिलियन टन ओर म्हणजे 10 मिलियन टन टू 20 मिलियन टन हाज्या मदीं हो ओर आसा. राज्य सरकारान ही प्रक्रिया सुरळीत करपा खातीर सरकारी आनी खाजगी जमिनीवेल्या खण कामांचें नियमन करपाचें धोरण आनी संबंदीत मुद्दे अशें नवें धोरण तयार केलां अशें ताणें सांगलें. गोंय सरकार कांय खणींची पावणी करतले आनी उरिल्ल्या मालाचे रॉयल्टी मेळयतले अशें ताणें सांगलें. द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू दॅट ओनली जरी म्हणजे मायनिंग एक्टिविटी आतां बंद आसली आमी उरलेले ऑक्शनचो ओर आमच्या कडेन आसा तेजे दुसरें ऑक्शन विदीन 15 days आज कॅबिनेटान तेजे रेट्स डिसायड करपा खातीर वीच इज 300, 350 आनी 450 वीच इज 60 ग्रेड 50 ग्रेड आनी बिलो 50 ग्रेड अशा तिनूय तरेचे रेट फायनलायज केला. 15 दिसांनी ताजी पी जी आसा पळय न्ही ऑक्शन हें जाता. मुख्यमंत्र्यान सांगलें डंपिंग निर्यात करपा खातीर फकत भारतीय खण ब्युरो कडल्यान परवानगी गरजेची आसतली, पूण अतिरिक्त पर्यावरण मंजुरीची म्हटल्यार ECचे परवानगेची गरज आसची ना. ज्या लीज धारकांनी दंड भरला तांकां रॉयल्टीक डंप निर्यात करपाची परवानगी दितले. उरिल्ल्या मालाची सरकार पावणी करतले. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांची परमिशन घेवपाक जाय. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान तांकां परमिशन ECची गरज लागची ना, बट इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सची परमिशन घेवची पडटा. गोंयांत देगीकुशीक आशिल्लो खण माल फुडलीं 4 ते 5 वर्सां राज्यांत खण काम तिगोवन दवरपाक शकता अशें सावंतान ठामपणान सांगलें. खण ब्लॉकाचे पावणे कडेन संबंदीत प्रक्रिया प्रगतीच्या मार्गार आसा. ह्या संदर्भात सरकार SBI कडेन चर्चा करता अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन टू 20 मिलियन हाज्या पर्यंत ओर आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की मायनिंग एक्टिविटी फुडल्या 4-5 वर्सांक फूल फ्लेज रित्या गोंयांत जावपा खातीर स्कोप आशिल्लो ओर गोंया कडेन आसा आनी वयल्यान हो ओर जो आसा हो म्हणजे बेस्ट ऑफ पडून खूब कडेन पळयतात. कारण बाबूय फ्रॉम द मायनिंग एरिया, हांव फ्रॉम द मायनिंग एरियांतल्या लोकांक खबर आसा कितलोसोच ओर जो आसा हो पडून आसा. ताज्या खातीर जो आसा व्हडला आतां तितके बेगीन आमचो प्रोसेस वी आर इन टॉक विथ SBI. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज कळंगुटे दर्या देगेवयल्या सुजा लोबो रेस्टॉरंटार जाल्ल्या हल्ल्यांत आस्पाव आशिल्ल्या 5 जाणांक अटक केल्यात. गोंयचो पर्यटन हॉटस्पॉट आशिल्ल्या कळंगूट किनाऱ्याचे मदले सुवातेचेर आशिल्ल्या रेस्टॉरंटाचेर काल रातीं हल्लो जालो. रेस्टॉरंटाच्या कर्मचाऱ्यांक मारबडे केली आनी वाठारांतल्या वस्तूय उद्ध्वस्त केल्यो. हल्लो करपी पिस्तुलां घेवन भोंवताले. हाच्या वयल्यान ह्या वाठारांत सरकार आसा काय ना ह्या विशीं दुबाव निर्माण जाला. रेस्टॉरंटाचो धनी सांगता ते प्रमाण तिसरे खेपे हो हल्लो जालो. कालचे राती 10:30 वरांचेर ही आगळी घडली. सुमार 50 लोकांचो चोबो आयलो आनी ताणें रेस्टॉरंटाचेर हल्लो केलो. जनेलां, दरवटे, तकटे आनी तेच बरोबर भायर मांडिल्लो क्रिसमसाचो देखावय ताणें उद्ध्वस्त केलो. पिस्तुलांतल्यान गुळयांचे बारय पेटयले. रेस्टॉरंटांतले 6 कर्मचाऱ्यांक जखमी केले. तातूंतल्या 3 जाणांक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां गोमेकोत व्हरून घातल्यात. ह्या हल्ल्यांतलो मुखेल आरोपी गजेंद्र सिंग उर्फ छोटू आनी 4 पुलिसांनी अटक केल्यात. ह्या हल्ल्या फाटल्यान गोंया भायले वेवसायीक घुसपल्यात.
रेस्टॉरंटाचो धनी जूड लोबोचो आरोप. There was a group of around, I guess, 50 or more people who came here, and they were creating a commotion here at the entrance. When they started that, I went out and I told them not to gather over here, to move from here. As soon as I told that and I was walking inside, I heard some bottles being broken and stuff like that. So I turned around at the gate and I stood over there. And my boys told them not to come inside. When they told them not to come inside, they started hammering them with rods, bottles, stones. They damaged a lot of the restaurant property. I could hear some shots. Now, whether they were gunshots or what, but they seemed like gunshots. Because I could not see who was there out because it was a big crowd and at night, so the light wasn't that good. The third time that we are being attacked. First was in November last year. After that, in March, and now in December, we had filed an FIR against Rajiv Arora, who is this neighbor of ours. And also one person called Sunil Bomkar, who was here yesterday, who works for Chotu. So my apprehension is that these people are trying to create a lot of fright. Not only in our family but in the community. From the last year I've been following up with the police as well as the authorities who are involved in giving permission to this illegal structure that is here. And since the Panchayat has passed a demolition order and it's pending in the director of Panchayat, he is even more upset. He tried to frame me in lot of fake cases, which all fell flat. So now his only option is to threaten us or to harm us. This is an traditional access that's here. Yeah. It's been here for 90 plus years since the restaurant is there. This guy has come now. I don't know how the broker has sold the property to him. According to the plan, his property ends over there. Okay. He broke this, so we filed a complaint against his structure, which is an illegal structure, newly built with concrete poles. We filed it in the CRZ also, which till now has not even sent him a notice. No, so now whenever I ask them, they say, we are getting pressure from top. Where is this top? Is the pressure coming from heaven? Otherwise tell us. Who the guys are, who is pressurizing, name them. If you all are getting so much pressure. हो हल्लो म्हटल्यार दोन वेवसायी मदले कोफुसांव पर्यटन स्वाता वयल्यो अशे तरेच्यो घडणुको खपोवन घेवचे नात. गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. हांवें कलंगूटच्या इन्शुरन्साचेर डिटेलान जे आसा हे म्हज्या DGP सांगला रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून, बट म्हाका दिसता म्हणजे दोगांच्या बिझनेस रायवलरीच्या मदीं जाल्ली ही झगडी आसा त्या खातीर अशा पद्दतीच्या एक्टिविटी गोंयांत थारो दिवचो ना. तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन आज सांजे पर्यंत तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयतली. अशा पद्दतीचो मिसबिहेवियर टुरिजम मेळटा आमी केन्नाच थारो दिवचे ना. हे घडणुकेन रेस्टॉरंट धन्याचे फामिली भितर भय पातळ्ळा. हाचे आदीं जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गुंडांचेर कारवाय करपाचे उतर दिल्ले खंय, पूण परत घडणूक घडलीच. अशें घडत रावले जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें, रेस्टॉरंट धनी सांगता. Last time when this had happened, we had approached the CM, Mr. Pramod Sawant, and he had promised us that these type of incidents won't take place again, that no one will lay a finger on us. I would like to ask the government and the Chief Minister today, what has Goa come to? A Gunda Raj? You all are attacking a family who has no criminal record, who has done nothing wrong. In fact, we are taxpayers. We do all our things here appropriately and well. My children
are really petrified of all this that is happening for no fault of ours. And if the government is not going to take an action this time, I am going to come out on the streets with the people of Goa. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक लहान सविसो. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कळंगुटेक खुंची हल्लो करपाची ही तिसरी खेप. अशा कर्तुबांक आळाबंद हाडपाक भाजपा सरकार खास करून गृहमंत्री अपेक्षीत हल्ला. परत परत एकाच जाग्यार हल्लो जावप ही आडनदर करपा सारकी गजाल न्हय. हल्लो करप्यांचो कोण तरी गॉडफादर आसा म्हणून ते मुखार सरल्यात. कळंगुटे जाल्ल्या पिस्तूल हल्ल्या प्रकरणा वयल्यान आम आदमीन भाजपा सरकाराचेर फारपेट केला. गोंय राज्य आता यूपी बिहार जाला. कळंगूट डान्स बार्रा तयार जाल्ल्यान सकयल्या दर्जाचे पर्यटक येतात. आयज पर्यटकांचेर चडशे लोक जगतात. पूण असली नाटकां जाल्ल्यान ते स्वताक कशे कितें सुरक्षीत मानतले हे व्हडले प्रस्नचिन्ह. तांकां आमदाराचो आशिर्वाद आसा. आपाचो फुडारी सुद्देश मयेकारान सरकाराचेर आरोपाचे फार पेटयल्यात. आयकात. न्यूज येयली की कालांगूट खंय तरी ओपनली फायरींग जालें. म्हाका दिसता खंय तरी एक दुखेज खबर आहा ही. कित्याक जर तर लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जर आमच्या हातीन ना जाल्यार प्रशासन हें फेल जाल्लें आसा. कित्याक आयज ट्युरिजम हेचेर आमी जगता आनी असल्यांनी अशें जर जावंक लागलें जाल्यार ट्युरिस्ट कशें कितें सेफ फील करतले तेजेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. पळोवंक गेल्यार यूपी बिहार हेंच्या भशेन आमची स्टेट जाल्ली आसा. आमची जी कितें परिस्थिती आहा कळंगूट वाठारांत जी ट्युरिजम स्पॉट म्हणटा आमी, पूण थंयसर जर लॉ एंड ऑर्डर सामकें ना जाल्यार ट्युरिजम कशें वाडटलें. आयज बिकॉज ऑफ ओन्ली दीस रिजन एक खंय तरी लो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट इन्फ्लाक भरपूर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन रसातळाक पावल्लें आसा आनी सेफ्टी म्हणटा पळय ती खंयसरूच ना. तितून जो डान्स बार कल्चर म्हणटा पळय तो खंयसून तरी वयर सरलो कळंगूट गांवांत आनी डान्स बारा येवन खंय तरी लो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक लागले. खुबशीं वर्सां जालीं तेजेर एक तोडगो कोणी काडलोच ना. म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग लिडरशिपाची गरज आसा आमच्या वाठारांत. कित्याक आमकां नाका आमची विलेज असल्या कारणाक लागून फेमस जाल्ली. तितून आमचो आमदार म्हाका दिसता हे तांकां सगळ्यांक सपोर्ट करीत आसा. कित्याक जर तर तेंचो आशिर्वाद ना जाल्यार असली वायट गोश्टी कश्योच घडोवंक जायना. एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल वील जायी. हे सगळें बंद करतले जाल्यार की आमच्या कालांगूट वाठारांत आमच्या गांवांत एक शूटआवट जाली. पूण ही शूटआवट जी आसा ही पयलीच ना. फाटीं गावरावाड्यान बीन हिंगा शूटआवट जाल्ली आनी ही सेकंड शूटआवट. आनी ही सेकंड शूटआवट पळय जाल्यार ह्या जाग्यार थर्ड टायम ह्यो अटॅक जाल्लो आसा. खंय तरी आमचो BJP सरकार आनी खास करून आमचो होम मिनिस्टर खंय तरी फेल जाता. घोडये घोडये एकाच जाग्यार अटॅक जावप ही साद्या मनशाची कामां न्हय. कोण तरी तांचे फाटल्यान आसा, तांचो गॉडफादर आसा, देखूनच तांकां हें एनकरेजमेंट मेळटा. ह्यो डॅन्स बारांच्यो पळय खबरो आसा. हे डॅन्स बारां जी चलता आमच्या कालांगुटान ही डॅन्स बारां सारकी टोटली बंद जावपाक जाय. जशें सुदेशान सांगलां हे डॅन्स बारांक लागून चीप क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवपाक लागल्या. फ्लाय बाय नायट म्हणटा पळय तशें. असलें ट्युरिजम आमकां नाका. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार. वास्को तानिया हॉटेला सामकार पुला सकयले हायट गेजीक आदळून टेम्पो ट्रकाक अपघात जालो. ट्रकान नेटान धपको दिल्ल्यान बॅरियर सकयल उमगळटाले, ज्या खातीर येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाले. बुधवारा हो अपघात जालो. पळयात. आतां जी हायट गेज जी पडलेली आहा ताकाच हो रोड कनेक्ट जाता आनी ह्या रोडाक कनेक्ट कित्याक की शांतीनगर, मांगूर, वर्णापुरी, नेवीचे जावं हो हायवे जो आहा तितून जर वास्को कनेक्ट जावपाचो ही हायट गेज होच रोड जो अंडरपास आहा हो खंय तरी कनेक्ट जाता. आनी ती हायट जे धाकटी आसल्या कारणान आयज एक टेम्पो ट्रक हो जो ताका हायट गेज आपलो हायट गेज पडलेली आसा. लोकांची मागणी आसा की ही हायट वाडोवपाची ह्या ब्रिजाची. कारण
कारण कित्याक की हांगा जर हायट वाडयली जाल्यार फाल्यां फायर ब्रिगेड्स वेरियस हेवी व्हेकल्स ज्यो सिटीन कनेक्ट जावपाक भितर वचूंक शकता ना जाल्यार जाता कित्याक की जर हायट वाडोवंक ना जाल्यार फायर ब्रिगेडीक एक नियरली 5 किलोमीटर टर्न मारून येवचें पडटा फाल्यां जर एक इन्सिडंट जालो जाल्यार तेन्ना लोकांची मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हायट वाडोवची जेणे करून डबलिंग जाता ते बरोबर हे काम करून घेवचें जेणे करून लोकांक हेचो फायदो जावचो आनी एक बरी सुविधा मेळची गोवा 365 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय पर्यटन केंद्र ह्या विशीं दुबावूच ना, देखून गोंयांत पर्यटकांचो लोट येत आसता. पर्यटक व्हडा संख्येन येवप अर्थीक नदरेन फायद्याचें, पूण अजून मेरेन पर्यटकां खातीर प्रोटोकॉल नासप ही चिंता करपा सारकी गजाल. गर्दी हातीभायर गेली जाल्यार फाटल्यान दीस आतां कलंगूट बीच आतां लास्ट इयर एंडींग म्हटल्यार आनी 2 दीस उरलेले आसा. भरलेलो आसा ट्युरिस्ट भरलेलो आसा, इतलो भरलेलो आसा ट्युरिस्ट की जे कितें हे कोविडाचे जे कितें नॉर्म्स आसा ते एकटोय पाळिनात असो दिसता. कारण पळोवंक गेल्यार विदावट मास्क खुबसो लोक फिरता आनी हो कलंगूट बीच म्हणजे व्हडलो बीच सगळे ट्युरिस्ट आहा. थंय रेअर कोण तरी कोणाच्या तोंडार मास्क दिसता, नाजाल्यार 99% कोणाच्याच तोंडार मास्क दिसना. एका सायडीन म्हणटात कंट्रोल करया आमी, कोरोना कंट्रोल करया. आतां तो नवो ओमिक्रॉन येयला, डिसीज येयला, तो पळोवया. पूण तेजेर कंट्रोल कशें करतले म्हाका समजना. पयलीं हाडप आनी मागीर तो कंट्रोल करप अशें दिसता. कलंगूटच्या बिचा वयल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कांबोलकर. फुडले 5 दीस गोंयच्या हवामानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिश्टी पडचो ना. वातावरण सुकेंच उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 31 जाल्यार उण्यात उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. राज्यांतलें तापमान फुडल्या 24 वरां खातीर स्थिर आसतलें, पूण 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान वाड जाल्ली दिश्टी पडटली. राज्यांत 2 तारखे मेरेन वेगवेगळ्या वाठारांनी धुकें दाटिल्लें दिश्टी पडटलें. प्रवास करप्यांनी शिटूकसाणेन प्रवास करचो. नुस्तेमारी करप्या खातीर कसली खाशेली सुचोवणी वा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.